स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तिकडे हे आहे का बघ निळ्या रंगाचं बघ. एक मिनिट माझी ललिता चिके तू वॉल्यूम ऑफ कर का. थँक्स थँक्स थँक यू. प्राची स्टार्ट करूया. आहे ना. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते मंडळी नमस्कार. आजी मनोबोधाचं म्हणजे मनाश्लोकाचं 162 162 श्लोक असो तर वाचतं पहिले. अहंता गुणे नीती सांडी विवेकी अनीती बळे श्लाघ्यता सर्वलोकी परी अंतरी सर्व ही साक्ष येते प्रमाणांतरे बुद्धी सांडून जाते. जय जय रघुवीर समर्थ. आता जे पहिले श्लोक गेलपर्यंत घेतील तो अशीच एक आढाव घेऊन खातीर पळोवया. अहंता गुणे सर्व ही दुःख होते मुखे बोलिले ज्ञान ते व्यर्थ जाते सुखी राहता सर्व ही सुख आहे अहंता तुझी तूची शोधून राहे. जशी अहंतेची मक्षिक गिळलेल की कल्ले अन्न पच नाके ज्ञानांचे तशीची अहंत असल्याने सगळं दुःख अहंते मिती जाता. हांव कोणकीच म्हणून एक 4 जण जरी असले हांव म्हणलें सगळ्यांनी ऐकून का म्हळ की थंय वाद जाता.
कारण प्रत्येकल्यान तेंच दिसता आसता की हांव म्हणलें आयकूंक का लोकांनी हो म्हण का म्हण. आजकाल नेते लोकांत वाद चलतात न्ही ते आमच्यान सुद्दां चलतात आनी ते सगळे नेत्यांकच अहंत आसता अशें न्ही, आमकां सुद्दां आसता. जाल्यार ताजी मिती फक्त वाद आनी दुख्ख जाता आनी मुखार सरना गाडी. मुखार सरना म्हळ्यार थंयच गोल 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 फिरत रावता ती. मुखार वची इच्छाची मोरमता आनी टायमपास म्हळ्यार तें आमकां नाका. आमगेल्या आनंद यात्रेन तशें नाका. तेमी अहंत पयलीं वचका. ताचे खातीर तांणी सांगलें अहंता गुणे नीती सांडी विवेकी. इवन विवेकी मनुष्य म्हणून घेतलो नित्यानित्य विचार कोणाक की कळला असलो विवेकी मनुष्य सुद्दां अहंतेच भोवऱ्यान तूं एंटँगल जालो किंवा भोवऱ्यान शिरकलो तरी तो सुद्दां नीती सोड वागचें लागता. मस्त पंथा, मस्त पंथा. आनी कल जाता नीती सोड हड्ड लोकांनी वागल्यार दुसरी कोणें तांकां म्हळ्यार कॉन्ट्राडिक्ट करना ती. तांकां उलट प्रश्न विचारना ती. तुवेंच आमकां अशी शिकयल्लें न्हय, तूं कल्यार नीती सोड वागता म्हूण. द चॅरिटी शूड बिगीन एट होम. तशी नीती पयलीं आमी वागका आनी आमी वागून दुसऱ्यांक शिकोवंका. तुमकां सांगता वायट मनुश्य सुद्दां ती वागून आमकां शिकयतात कशें वागूं नये म्हूण. कळ्ळें न्हय. ती सुद्दां त्या दृश्टीन तांगेलें योगदान आसता आमचे लागीं. तांकां आमी पयलीं थँक्स म्हणका. तशी जाल्यार कल जाता नित्यानित्य विचार कोणाक कळला की तसलो विवेकी मनुश्य सुद्दां हांगा समर्थ सांगता ती की अहंतेच्या भोवऱ्यान शिरकून नीती सोड वागचें लागता. तावळ वायट जातना वायट दिसता. लौकिकांतून ताजी मस्त मान्यता आसता ताका. तेमी ती त्या मान्यतेक भूल म्हणा भिवन म्हणा तो तूं अनितीन वागतास अशी सांगची कोणाकय धैर्य जायना. उलट अरे वा 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 करता आसता ती. जाल्यार हो भायलो डामडौल आसता. पण तो तशी ज्ञानी तो विवेकी आशिल्ली न्ही ती ताका मनांत तें खात्ता आसता की आपण हें बरोबर वागना म्हूण कळता आसता. तरी तो तशी वागता. तागेल बुद्धीक वेदशास्त्रा प्रमाणे हें कळता आसलें तरी तो अहंता वश आशिल्ली न्ही ती तो थोर थोर प्रमाण सुद्दां हडड्ड शास्त्रान कसलें बरयल्लें आसता अशी वागका तशी वागका. जाल्यार ताका कल दिसता आपण अगदी ज्ञानी जाल्ल्याची आपणें वागका म्हूण ना. हें सगळें ज्ञान आतां दुसऱ्यां खातीर आसा. आपण कोणा शिकयत न्ही तांचे खातीर आसा म्हूण. जाल्यार मस्तपण कल जाता की एक धान्या पोत आसा समजा सॅक ऑफ हें धान्य गव आसा हें आसा तर तें तातूंत एक घालच्याक कलें आयदान दवरलें. त्या आयदानान भोरून भोरून तांदूळ म्हणा गव म्हणा अशी हडड्ड आसता गांवांत ताका कणगी की कलकी म्हणटात. ते कणगेन थंय काण दितना त्या आयदानाक खंयच्यान काण दितात की ताका कले खिचना. जर ते दुसऱ्यांक वांटून वांटून ती बुदवण जाता ती जाल्यार ह्या आयदानाक कले खिचना ती न्ही ती तें पाप ताका काय शीत चपाती खावचें मेळना. इत्याक तरी खिचना. ताका अगदी स्वच्छ आसता न्ही भोव स्वच्छ आसता. तेमी हांगा तरी तांणी एक हें सांगलें हडड्ड विवेकी शब्दज्ञानी पुरुश नीतीक सोड न्हू म्हळ्यार वेदशास्त्रात मर्याद उल्लंघन कोर न्हू एक फावट वागतना दिसतात न्ही कळ्ळें. म्हळ्यार तांकां कळना किंवा शास्त्रांत तूं शास्त्रा प्रमाणे तांकां शास्त्र गोत्त आसना अशी न्ही. तांकां सगळें गोत्त आसता. जाल्यार ते अहंकाराक वश जाल्लेले आसतात आनी तांगेल अहंकार तेमी बाकीच्यांगेलो अज्ञानी लोकांगेलो अहंकारपणी वयर वयरी आसता. हांव म्हळ्यार कोणकी आसा सगळ्यांनी म्हाका मान दिवंक म्हूण. जाल्यार अध्यात्माचो अहंकार आसता न्ही तो भोव चड आसता. हांगा समर्थ म्हणटा ती नवल अहंकाराची गोठी. ज्ञानेश्वर माऊलींनी ते सांगल्या माऊली म्हणटा ती नवल अहंकाराची गोठी विशेषे न लगे अज्ञाना पाठी. अज्ञानी मनुष्य आसता न्ही ताका माया जास्ती त्रास दिवचे शकना. म्हळ्यार एक कड खंय पुणी तो शिरकून आनंद घेता. हें तशें न्ही.
हां सज्ञानाचे झोंबे कंठीक आहे कोण अहंकार तो अशी गळ पकडता वाघान पकडलेली वत नाना संकटी नाचवी नाना संकटान घालता ताका अज्ञान आशिल्ली ती पण ताक पट्ट ना तें म्हळ्यार खंय की आपण ज्ञानी आपण अज्ञान आशिल्ले बरशिल्ले स्लेट केन्ना क्लीन असल्यार ताजे मुखावेल बरोवनचें जाता जाल्यार पयलें गच्चीर वच्चीर मनशाक तो वाडू जायना हांगा समर्थांनी म्हळ्यार गोत्त सून अहंकार अंगीकार करतल्या मनशागेले उदाहरण दिल्या हां थोरपण परासांडीजे व्युत्पत्ती आपली विसरिजे ताका उपाय केल्लो म्हूण तांणी सांगल्या थोरपण परासांडीजे व्युत्पत्तीची आघवी विसरिजे आपणाक बुदवंतपण थोड काळा खातीर विसराती आपण कोणती होड असं म्हणून हें खंय पुणी उडयाती चप्पल भायर दवरतात थोड वेळा खातीर भायर दवराती आनी जे जगा धाकुटे होईजे जगान तूं सान जायाती चिके तरी थंय जवळीक माझी कल खातीर तरी ज्ञानेश्वर माऊली म्हणटा ती की श्रीकृष्णान म्हणल्या की तुमकां जर आपणाक येवन मेळचेस तुमगेल इप्सीत केल्लें ध्येय केल्लें म्हाका येवन मेळचेस की तुमकां लोकांनी बरें म्हणून का हें इप्सीत असं ना म्हाका येवन मेळचेस न्हय तर थोड वेळा खातीर आपणाक थोरपण म्हळ्यार आंगान थोर न्ही जाल्यार ज्ञानान थोर वयान थोर हां एकदम बुजुर्ग म्हणटात तशे लोक तांणी परासांडीजे म्हळ्यार थोड वेळ आपणाक बुजोवन पण थोड वेळ बाजू दवरका आनी सान्न लोकांना थंय सुद्दां कितलें शिकचेस ताचो विचार करता व्युत्पत्ती आघवी विसरिजे आपणाक बुजोवन पण थोड वेळ बाजू दवरात विसराती म्हळ्यार तुमकां नवीन एक फावट सान चेरडू न्ही कलकी म्हळ्यार एक चेरडाक आवसू संस्कार करचे खातीर सांगता आसता चेरडा फट्टी उरलो न्ही हां म्हूण कळ्ळें तें चेरडू विचारता फट्टी म्हळ्यार कल्ला मा म्हूण अशी म्हळ्यार फट्टी ही केलें पूण चीज आसता हें सुद्दां त्या चेरडाक गोत्त आसना ते आमी तांकां शिकयतात फट्टी उरलो नाका म्हळ्यार फट्टी म्हणून आसता तें उरलो न्ही हां एक फावट बागेल उगडकी कोणकी बेल केली तरी ते पयशे मागो येयले आसता अशें दिसता हाल्यार पयशे आसनात बापसूल्यागेर बापूस सांगता हांव घार ना म्हूण सांग म्हूण तर तो बागेल उगडता आनी तो म्हणटा तुका बापसू मेळचें म्हूण बापसून सांगू जालें की तो घार ना म्हूण म्हळ्यार अशी तो नकळत सत्य उलोवन वता निरागसपणे सत्य उलयता तांकां कळनाची फट्टी म्हळ्यार कल्लें म्हूण एक फावट तें बरेंशें दिसता आमी कल जाता सर्रास आमी फट्टी उलोवनच्या कल्लें दिसना म्हळ्यार एखादें आमी सहज फट्टी उलोवन वतात आनी तें आमकां म्हळ्यार ताजें खंतय दिसना कल्लें दिसना तें खंय की नोट जाता हें आमकां कळना आमी सान चेरड जाल्यार आमी उत्साही आसता ती आमी वर्तमानान जगता ती हां वर्तमानान म्हळ्यार प्रेझेंट टेन्सान जगता ती सान्न चेरडा बारी आनी शिकचे एक हौस आसता आमकां नवीन नवीन कल पळयता सगळ्याचो अनुभव घेवंका अनुभवा ज्ञान आनी ही जी हो संस्कार जो वाडटा एक फावट अब्दुल कलाम तांणी सांगिल्लें की फर्स्ट सायंटिस्ट इन द वर्ल्ड कोण म्हूण विचारलें एक चेरडाने एक स्टुडंटान तांगेले एक सब केन्ना स्टुडंट सांग शिकयताले ते मदें मदें तावळी तांणी सांगलें अ चायल्ड सान चेरडू हें पयलें विज्ञान म्हळ्यार शास्त्रज्ञ आसता म्हूण इत्या म्हळ्यार तांगेल इन्क्विजिटीव तांकां गप्प बसूं दिसना नवीन 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 शिकता आसता ती तेमी ती धाकूट जावंका धाकूट जाल्यार कल जाता कोणाकय मोग येत न्ही देवाक सुद्दां मोग येता तो उबारून घेता थंय जवळीक माझी हें 9वा अध्याय ज्ञानेश्वरीच्यान तूं 378 श्लोक आसा थोरपण परासांडीजे व्युत्पत्ती आघवी विसरिजे जय जगा धाकुटे होईजे थंय जवळीक माझी तशी तांणी सांगल्या अहंकाराची अहंकारू सन्न लोकांगेल पुणी चिके अज्ञानी लोकांक तर त्रास दिना खंय जास्ती थोड वेळ आसता बुडबुड येयली वरी आनी कलमे तांतल्या कले आसना तांकां पोटा चिंत लागील आसता तशी कामां वता ते झगडटात कितले वेळ थंय झगडटात मारामारी करता ती आनी कडे कामां वचून बसता ती अशें करून जाल्यार हॉड्डांक ते कल करता ती हें तांकां झोंबीचे सज्ञानाचे झोंबे कंठी गळच पकडता हें अहंकार तांगेलो तेमी मस्त सावध आसता हाजे खातीर कल करया तर सत्संगांत
देहबुद्धी सोंड दिवन आत्मबुद्धी कर कामी हें तांणी सांगलें. आज उपाय मुखावेल श्लोकांत येतलो कशी करचें म्हण. तरी सत्संग करका आनी आवश्यक विचार मात्र करका ती. आणि हे अनावश्यक विचार करच्यान तांकां कितकी वेळ वता. ताजे बदलाक आमी नामस्मरण हां हे परावाणींत वचुलेले अहंकार असणे. रावणाक मस्त अहंकार जालेलो आनी तो इतकीत केल्या मर नाशिल्लो. ताका 10 मात्ती न्ही, 10 मात्ती रावणाक. तर तो कल करतालो तांणी हें केलें री रामान कितले बाण मारले. एक एक मात्ते अशी कट्ट जावन बाज वचून पडलें केमुंड असो. जाल्यार तो परत येवन खिचताले म्हळ्यार तें बुदवून पडनयतागलें. आनी अहंकार हो कल जाता भिष्माक हाजे वारी इच्छा मरणी. तो अहंकार मी हांव तो इच्छा मरणी. ताका स्वताक जेन्ना दिसता ना हांतकले तथ्य ना समजून उमजून तो सांगता आतां म्हाका शरणागती आवश्यक आसा देवा लागीं. कळ्ळें मागीर नाल्यार देव म्हाका आपलें म्हणना. त्या खातीर बेटर आय क्विट. आनी क्विट करचे भितरी तो पेलदिकान वचून पावता. आनी पेलदिकान वचून पावल्यार खर मी असणें आत्मज्ञान तें तागेल वाट पळयत आसता. दॅट वेलकम्स तर तें मुख्य म्हत्वाचें. नाल्यार कल जाता हांणी सांगल्या मनाचे श्लोक हे इतले बरयल्या ती न्ही कल खातीर बरयल्या ती म्हण. कळ्ळें. मीन हे मना श्लोक म्हळ्यार मनात शोक दूर करतात. हे श्लोक शोक दूर करतात. मस्त शोक जाल्लो कसले कारणान घरांत कले जाल्ले हें तरी मनाचे श्लोक वाचतात. मनात श्लोक वाचतात. जगी पाहता सर्व सुखी कोण आहे असा होय की नाही. तरी विचारे मना तूच शोधून पाय. विचारी मनाने मनाक विचारचे नाही. कोणाक विचारत बसणे तर विचारे म्हळ्यार विचारांनी योग्य विचार करून विवेकाने चोद्दून पळय की कोण सुखी अस म्हण. हां तशी तांणी हांगा त्या खातीर अहंत मुख्य वचकाची. आनी ही अहंता आमी वी शूड बी वेरी कॉशियस रिगार्डींग दॅट. अज्ञानाक कळना जालें पण आमकां दिसता रे ज्ञानी मनशांक तरी कळका पण कळना. ताजे खातीर कल्ल उपाय आस तरी प्रातकाळ जाल्या राम आठवावा हृदयी धरावा क्षण एक राम हृदयी धरिजे संसारी तरिजे हेळा मात्रे. सर्व काळ राम मानसी धरावा वाचे उच्चारावा नामघोष वाचे श्रवण कीर्तन चरणी गमन देवालया. राम पायी शिळा दिव्य झाली बाळा तैसाची सोहळा मानवासी. महादेव सांगे जप पार्वतीस तोच तो विश्वास रामदासी. रामदासाकय हाजेरी रामाचेर विश्वास. रामाक दास्यांत विश्वास. सगळ्यांत तूं राम पळोवनच्यान तूं विश्वास. आनी तेमी ते उपाय होच सांगता ती की राम धरा ती. परावाणी थाई रावणागल हें गेलेले अहंकारू तेमी कितले मात्ती कापून घाल तरी परत येवन खिचताली. शेवटी बिभीषण तागल कान्नान सांगता की तागल जीव असणे प्राण तो हांत असं परावाणीन म्हळ्यार बोंबलेंत असं थंय बाण मारी म्हूण. ही परावाणी. आतां परावाणी थाय अहंकार वता तो खंयथान वता उद्भव जाता परावाणीतून. आनी तो कडेरी हांगा वयर येता पश्यंतींत येता. अरे वा हांव कितलो बरो म्हण हांवें स्वता पळयता बस मगल विचार कडेरी अशी उलयल्यार कशी अरे हे कितली तुच्छ सती अशी. आनी वैखरीन थांबून तेंच येता म्हळ्यार उर्मट उतर हें सगळ्याची बीज खंय आस तरी परावाणींत आसा. तर परावाणी थाय आमगेल नाम पावका म्हळ्यार मात्र आमकां कले तरी सद्गती मेळटा. ताजे खातीर साधन कल्ल्या पावना आमगेल परावाणींत नाम कलमीत पावना. आमी नाम घेतात जाल्यार तांचो भाव येना इतमिती येना. तरी साधना आमगेल कशी आसता ताजे खातीर साधन स्पेशल साधन करपा लागता. नुस्तें नाम रट्ट बसल्यार जायनी. तांचो भाव येवंका जाल्यार कसलें करका. एक तर नाम कशी घेवंका हातूंत विज्ञान गेल्ल्यान सांगिल्लें की अक्षर ब्रह्म नाद ब्रह्म ताल ब्रह्म हें सगळें सम अक्षरां उच्चारू
नाद ताकी गुमटी चाल लावून तांतू रमचे तर म्हणटा रमका जप तूं जप जप का सांग चेडा जपतात तशी आम्ही मान निर्डनातील चेडा कशी धरतात दोन्ही हातांनी तशी मनाचे सगळ्या हाज्यांनी त्या नामाक आम्ही तोलून धरका ते तोग्गू पडद म्हण तशी पडच्या दिव नये सम भितरी वचका तें भितर वचका ताजे खातीर प्रयत्न करका जाणीवपूर्वक तरी तें वचना कलमीत वचना तरी विचार त्रास दितात ती मस्त विचार त्रास दितात नंतर मुखाल समासांत येतले ते सांगता ती दुश्चितपण आणि आलस्य आणि निद्रा हे ते तीन मुर्खांगेल जो हे आसा ती कले फेवरेट गुण आसा ती ते असले वेळार दुर्गुण साबीत जाता ती कळ्ळें न्हय तर ताजे खातीर कल करका विचार पयलीं घालोवचे खातीर हां मस्त आमी त्रिशूल वापरका म्हळ्यार कळ्ळें आयस विचार येवच्या लागले नाम भितर वचना तावळे कल करयेद नाम भितर वचचे जाल्यार हां विचार येता आसा ती तावळे राखचे नाम राबोवचें थोडे वेळ आनी ते विचार आल्या गी अशी कोण पळोवच्या दोळ बट्टान पळोवच्या विचार भित्ता ती कोणे आमकां एक सम भीक मागच्या कशी हें करता हांगा हात लावन द्याना 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 कोण भीक मागता ती हातूंत ट्रॅफीक आमतणी जर हाका सिग्नला वेळार उबरले न्ही थंय सगळे भीक मंगेचे आसतात कितली जाण कितली पण आनी तांतूय आमी चिकेक विंगड कले खातीर जावप हां पयशा पर्स उगडली तांकां आश येता आनी दितले आनी वचना तीच ते तांकां नित्य आमी कोण प्रवास करतकी तांणी सगळो पगार तांगेले तांकां भीक दिवच्यान तूं वचका तशी तर तें एवॉयड करचें जाल्यार कल करका जस्ट टोटली निग्लेक्ट देम एक तर निग्लेक्ट देम ना जाल्यार तांचले पळयात पळयल की कळटा हे विचार खंयचे नमुन्याचे आसा ती ते सेग्रिगेट देम हां एम आय गिविंग टू मच इम्पॉर्टन्स टू सर्टन थिंग्स हां इम्पॉर्टन्स आय सी एम आय कंपेरिंग माय सेल्फ विथ समबडी एल्सीस तें कोरणे तुलन कोरणे प्रत्येक जण विशिष्ट आसता आनी कडेर कल्लें ही म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन हां लोकांना थंय अवास्तव अपेक्षा करतास की कल्लें आमकां स्वताल्या चेडवांक गेल्या थंय आमी अपेक्षा करतात आनी अशें वागतात आनी अशें करता शेवटी ती फ्रस्ट्रेट जातात थोड्या जाणांक तरी कल्ले जाल्यार कडेन जीव दिवच्या वता ती तर तितली थंय पाळी येता ताची पाळी कल्ल्या येता आमगेली तशी कल्ल्या म्हळ्यार आमकां स्वता विचारांचेर कंट्रोल ना तशें केन्नाय कोर न्हय हां इम्पॉर्टन्स दिवं जास्ती अपेक्षा कोर न्हय त्या पेरंट्सांक 45% वयर मेळ्ळेलें आसना ती स्कुलांत आनी दे एक्सपेक्ट दॅट चिल्ड्रन शूड गेट 90% कळ्ळें जिन्स म्हूण आसता की ना आनी हेचे मार्ग म्हळ्यार आयुश्याचे मार्ग न्हय ती खंय वत थंय घाव घालतो तिथे पाणी काडतो म्हण तशी आमगेली कॅपॅसिटी त्या चेडवांक आमी तयार करता ऑड परिस्थितीन कशी जगता हें शिकोवंका हां तें त्रिशूल जालें कड्डेरी लोक नाना लोक त्रास दिता ती येबा आमी सरळ उलयले तर कोंकेंच उलयतले आसतात तें बुद्धीबळान तूं गेम त्या वेळार पळोवचो बुद्धीबळान कल जाता की एक उंट आसता एक हस्ती आसता एक वजीर आसता राणी म्हणटात ताका आनी एक राय आसता बाकी सगळे प्यादी घोड एक आसता तो अड्डेच तिरकत 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 करून चलता आनी केन्ना माथ्यार पांय दवरून रावता मागीर केन्ना पण बरो बरो म्हूण दिसता आनी एखाद दिवस अचानकच माथ्यार पांय दवरून रावता हे कल्ले सती हे एक्चुली घोड आनी हे न्ही आमगेल्या आयुश्यांत तूं जी मनुश्य आमगेल्या आजू बाजूक आसता ती वी हॅव टू डील वीथ देम जाल्यार ती तांतुले कल नमुन्याची आसा ती आतां कोणकी कोंकेंच उलयता मागीर तिरकेंच उलयता तावळ आमी सरळ हें करून तांगेल्या मार्गांत आड या नासतना आमी बाजू वचचें हो एक उपाय तशी एका धडक दिता बाबा हां तावळे आमी चिक्के तिरके जावन वचका की ताका थंय येवच्या जावं न्हय तशी कडेन एक म्हळ्यार अशी ती तशी वागतली हें मुख्य ती तशीच वागतली आमी कितले बरें वागले तर ती तांगेल्या स्वभावा प्रमाण वागता ती आनी ती आमकां सुद्दां आमी सुद्दां तांतुलेच एक प्याद कोणपण आसता न्ही वजीर म्हळ्यार केन्ना हुकमत गाजोवची सगळे हांव गृहिणी म्हणना पळय हांव सांगिल्लें सगळ्यांनी आयकूंका म्हूण सगळ्यांचेर हुकमत गाजोवच्या वचची तें आमी सुद्दां कोर न्हय नाल्यार दुख्ख जाता हां तशी बुद्धीबळ जालें कडेन कल्ले उलोवच्याक मनांत आयलें मितभाशण म्हणटात मितभाशण म्हळ्यार कल्लें की कल्ले उलोवंका रिएक्शन दिवंका म्हूण मनांत आयलें की
थोडे 2 क्षण राबका आणि नामस्मरण चालू करका. हां कड्डेरी आपण दित्त तें उल्लोंग काची वेत हें पळोवका. हां कडे हांव जे उल्लोंच्या वतस तें योग्य स्वे ह्या वेळेक योग्य स्वे तें खरें स्वे हांव म्हणटा तें हांव तें पडताळून पळयलें हें सत्य स्वे आनी सत्य असल्यार हांव कोणाक दुख्खय ना मग सांगू न्हू. हे इतले सगळे विचार कोर न्हू कड्डेर आमी उतर भायर काडका ती. म्हळ्यार ही सगळी साधन कल खातीर सांगल्या ती. कल खातीर आमी सांगल्या की आमगेली अहमपणा वचका म्हण खातीर. आनी अशी सगळे वचना पळय ते हांत वता गुणगुणत नाम आमगेले पश्चंतीत वता. तर पश्चंतीन विचार असतात त्या विचारां जागेर आमी नामाक बसूंका त्या विचारांक हाकलून लावंका. पण आवश्यक आशिल्ले विचार करता हं सगळे करनासतना रावची ना. व्यवहाराक आवश्यक आशिल्ले आज रांदप करचें सो ताजें प्लॅनिंग करचें. आतां 2 दिसांनी हांव भायर गांवचे भायर सरलें थोड्या दिसा खातीर तावळ ताजी कल पॅकींग करचें स कल हाडचें स. हांव बरें ना जावन उठयल्या मात्र थोडे मगल कली वखद आसत ती आसत की ना ती घेवन वचका. बाकीची कली काम वरल्यान मगल हांगाची हां फ्रीज साफ करचें स असलें सगळें तें करता. ते आवश्यक विचार आसत ते कल जाता कृतीत्मक विचार. म्हळ्यार तें फ्रीज साफ करून जाल्लें की जबाबदार संपली ते एंड जाता ताजेर परत विचार करका लागना. तसली विचार करतात आवश्यक. पण आमी अयो तें तान्ने अशें केलें म्हळें तान्ने तशें केलें म्हळें तान्ने अशें केलें तान्ने तशें केलें. अरे सगळो दिवस तूं तेंच विचार कर न्हू. मात ते कुंभ कोण घेतले तुका नाम पश्चंतीन तरी टिकतल कशें कारण पश्चंतीन तुझे विचार असतात. एक्क खुर्चीचेर 2 जाण 3 जाण बसू शकतात वे बसना ती कोणे कोणी उठावंक कशें लागता. तशें ते अनावश्यक विचारांक हाकलयल्यार मात्र पश्चंती म्हळ्यार हृदय आसतानाचेर आमकां जाग मेळटा आमगेले हाका नामाक आनी ते थंय रुजता. पश्चंतीन तूं नाम रुजता जशी वल्ले मातीन तूं आमटें बी रुजता न्ही ताका मोळ येता ती तशी ओल आशिल्ले नाम भावपूर्ण घेतले आनी ते पश्चंतीन थोडे वेळ दवरल्यार ते बरें रुजता. हां आनी कडेर कल जाता वैखरी तोंडान घेवचें कडेन हगूर कंठांतल्यान घेतलें जाल्यार पश्चंतीन तूं तें नाम आप्यापी रुजता आप्यापी चालू जाता. ताका मोळ येता ती मोळ येवन ताजी झाड जाता ती. हां एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंग भरी. संत तुकारामाने एक फंत एक अभंग सांगलो कळ्ळें की हे कले आम्ही बी घडलो तुम्ही बी घडाना. हाजे परिसाच्या संगे लोह बी घडला सुवर्णची झाला असं सगळं सांगले. तरी अज्ञानी लोक त्यामुळे मस्त आणि 80% लोक अज्ञानी असतात. 80 जवळ 60 लोक अज्ञानी असतात. बाकी 20% लोक ज्ञानी म्हणून घेतले तरी अज्ञानी. त्या पडत मूर्ख लोक असतात. तांकां कळतं सगळें तरी ते चडची ना. गाडी आयली गाडी छूट गई ट्रेन वता मुखारी तिका आमचे खातीर राबना. तशी आमकां सगळें गोत आसता पण हांकां शिकोवच व्हरल्या आनी तांकां शिकोवच व्हरल्या म्हणून आमी राबतात थंयच प्लॅटफॉर्मार आनी गाडी सोडून दिता ती वेळ जाता मागीर आमकां. हां ते आमी देवाल्या थंय वचून पावना ती असले. आनी बाकीचे लोक कल आसता ती खरेंची ज्ञान मेळोवचें इच्छा जागृत जालेले अशें आसता ती. तर त्या खातीर कल करता आमी वर्तमानात जगता मात्र न्ही हें सगळी साधन आमी ताजे खातीर करता की एक ध्येय मनार दवरून आमकां नेमकें कल करचें आसा. कस म्हणटात आमी कल्ले वर्तमानात जगचें जाल्यार आमी जे कांय नित्य करता आसत सद्या करता असत तें कसलें करता असत कल खातीर करता असत कोण सांगलें म्हणून करता असत ताजे उपयोग केलो उपयोग जाता वे आमी आतां अमूक केल्यार ताजो उपयोग केलो. हां आत्तां कसलें आमकां वॉट इज निडेड तें करता अशी कोरून आमी साधन न्ही मागीर डोळस साधन करता. भक्ती अंधश्रद्धाय उपयोग ना डोळस जावंका भक्ती तावळ त्या डोळस भक्तीन ताणू ज्ञान उद्भवता. भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान भक्तीने ज्ञानासी दिधले महिमान. भक्तीचे उदरी तशी भक्त जावचे सोप्पे इथे म्हळ्यार प्रेम आयल्यार जालें. एकल्याक पाप मुंबईन तूं कोणाक लग्न पळयलें एक मनशाने कळ्ळें तर तो पाप लग्न पळयना पळय एक
चल्लो घार आयलो घार येना पण तोंड सान करून आयलो तावळे आवसून कल म्हळें इत्या बा तुगेलें तोंड सान आनी अम्मा मगल लग्न केन्ना जातलें तें व्हडलें गौजेवें लग्न पळयतालें बँड बाजा हें तें सगळे इतले दागीन घाल्या ती इतले लोक आयले ती आमच्या खर्च करूं पयशे खंय आसा ती म्हण तर आवसून कल सांगता ताका बाळा लग्न जावच्याक बँड बाजाण हें जावंकाची म्हणून ना खर्च करका म्हणून ना पयशाची आवश्यकता आसना पण कोण जायी बायल जायी तुजेर प्रीत करता बायल असल्यार लग्न जाता कोणालें जाता ताका पयशे जावंका म्हणना ती तुका समजून घेतली चली जेन्ना मेळटली तेन्ना तुका लग्न जातलें तेन्ना तूं तोंड सान करता म्हणून आनी तो बरो आसा तुका बरी चली मेळटली तर त्या आशेन ताका तोंड फुलता म्हळ्यार हे हांव संस्कार करता तर अशे नमुन्याचे हें आसता परत सांगता अहंकार वच्चाक परावाणीन शिरलेल अहंकार जर वचका तर परावाणीन थंय आमगेलें नाम वचका म्हळ्यार पश्चंतीन राबून 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 तें बीज धरता न्ही बीज रुजता तर आमी बी घडलो तुमी बी घडाना तर त्या वेळचे जे अज्ञानी लोक आशिल्ले 60% 80% तांणी कल करता तांणी तुकारामाक म्हळें तूं एक बिगडला आमी बिघडलो आमी बिघडलो तुमी बिगडाना म्हणून दुसऱ्यांक तो बिगडचें सांगता पण तशी ना आमी सुद्दां घडली तुमी सुद्दां घडा ती हें सांगतात आनी तें घडल्यार कशी पश्चंती नाम रुजल्यार कशी जाता मंडळी एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पिकालं माझ्या अंगभरी म्हळ्यार आमगेली प्रायोरिटीजच बदलता ती सगळो दिवस वज्राक उठक माळो हें तें दागिने हांतू केसाक रंग लाई आनी कस लाई नाना नमुन्या ड्रेस करी हाजे वे लक्ष उड्डून वता आमगेलें अशें जाता तेमी ती आमी म्हळ्यार काळजी घेवंका की तशें जावंका म्हळ खातीर आमी हें प्रायोरिटी आमगेली बदलका तरी आतां ताज्यान कल जाता तें बीज रुजता न्ही नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारले आमगेले वागणें बदलता कोणें कलें म्हणल्यार आमकां विशेश कलें दिसना अशें सगळें तर तशी जावंका जाल्यार प्रत्येकाने तें नाम पश्चंतीन तूं अनहत नाद आसता तें रुजोवंका ताका मोळ येवंका ती ताजें झाड जावंका तावळे ताजे बियो त्या झाडाचे बियो आपोआप पर्कोलेट जावन 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 परावाणीन येता ती आनी थंय सुप्तावस्थेंत राबता ती परावाणीन थावनुची चेरडाक जशी नाळेन थावन सगळें आवश्यक हें आवसूल पोटांत आसतना मेळटा तशी त्या नामाक खत पाणी मेळटा थंय नाळेन थावन बरे मेळटात बरे संस्कार मेळटात आनी अशी जावन तें झाड भक्तीचें झाड दोळसपणान उगयता आनी तातूंत ज्ञान जाता तांकां अशी ज्ञान कोण योगी आनी तांकां सगळ्यांक ज्ञान जाता जाल्यार खरें ज्ञान ही मार्गान वचून सुद्दां ज्ञान कोणाक जाता की तांकां थंय भक्ती उदय पावता थंय भक्त राबिल आसता कल्ले करनातिलो ज्ञानदेव आनी नामदेव प्रत्येक मत सांगा तीर्थयात्रे म्हणून सांगले थांबा माझ्या माऊलीला विचारून येतो विठू माऊलीला माऊली हे सांगतायत हेंच्या बरोबर तीर्थयात्रे जाऊ अशें म्हणटा वचूं हांव म्हणून आनी प्रत्येक ताका विचार करचें तशें गुरूक विचार प्रत्येक करचें अशी तर इनिशियली तितलें सान पण मागीर गुरू सांगता ती तुगें डिस्क्रिशन वापरी आपण प्रत्येक वेळी येवंच ना म्हणून ते कल की जंगल की कल ते दंगल की कल की पिक्चर आशिल्लें तातूंत तिका ते कुस्ती खेळचे शिकयता ती ते चलयो आनी तावळी तांकां कसलें पाप गरिबांक घरचें आसता ती तरी तो सांगता प्रत्येक फंत तुका विंगड डाव पेच तुका मस्त विंगड डाव पेच येतले तर त्या वेळा प्रत्येक फंत आय मे नॉट बी अवेलेबल जाल्यार अपेक्षा करूं नाका मल्ल्या पळोवं नाका यू यूज युअर डिस्क्रिशन तशें एक काळ अशें येता गुरू आमकां ही मेक्स अस केपेबल आमगेलें डिस्क्रिशन यूज करूंक तशें आमी करता ती तर ताजे खातीर हो तांणी सांगल्या अहंता हें घेवचें ना म्हणून अहंता गुणे नीती सांडी विवेकी अनिती बळे श्लाघ्यता सर्व लोकी परी अंतरी सर्व ही साक्ष येते प्रमाणांतरे बुद्धी सांडून जाते म्हळ्यार कळ्ळें की ताका मन खाता आसता जाल्यार ताका हें जायना हांव मुक्त आस सामान्य जनांनी बंधन म्हाका कसल्याक सामान्य जनांगेलें बंधन म्हाका गरज ना
हा मुक्तच असं जाल्यार अशी म्हणटलो, हा मुक्त जाला म्हणटलो त्या विचारान तूच बद्ध जाता तो. तशी सुद्दां जावं नये. तेणी ही अहंता हांग कल जाल्यार ज्ञानी लोक म्हणून घेतल्यांक गेले अहंतेक हांणी धक्क लायला समर्थांनी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सन्न सन्न लोकांक शिकोवचे कश्ट ना, जाल्यार हडड्ड म्हणून घेता ज्ञानी लोकांक शिकोवचे अगदी महत्वाचें आसता. नाल्यार कल जाता तांगेले समर्थांक दिसता पाप ते इतले थाय येवन इतलें तांकां कळटा तरी तांकां आत्मज्ञान जायना म्हणून. ताचे खातीर तांकां पाप दिसून तांणी हो श्लोक बरयला आसतलो. तरी आतां आमी तो एक खंड म्हणया परत. देहे बुद्धीत न्हय, अहंता गुणे नीती सांडी विवेकी, अनीती बळे श्लाघ्यता सर्वलोकी, परी अंतरी सर्व ही साक्ष येते, प्रमाणांतरे बुद्धी सांडून जाते. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध जाल्या वळया पुनश्च. दासबोध जाल्या वळया. तरी सूक्ष्म आशंका निरूपण म्हणून आमगेलें हें आशिल्लें बरोबर. लास्ट टायम 51-50 ओव्यो जाल्ल्यो. आमी सूक्ष्म आशंका कल्ली परमार्था दृश्टीने जगांत मनुष्य वर्ग दोन्ही, ज्ञानी मनुष्य आणि अज्ञानी मनुष्य बरोबर. ते हातूंत तांणी सांगल्या की एक एक्चुली ह्या बाबतींत न्हय मूळ माय म्हळ्यार कल्लें हें सगळें तांणी मायेचें वर्णन केलें, सगळें केलें बरोबर. तरी मूळ माया तांणी समर्थ सांगता ती एक सम ताका मनान तूं दिसता श्रोत्याक हें म्हाका सगळें दिसता असं फट्टी कशें म्हूण हांव. तुमी म्हणटात मिथ्या असं, ओके मिथ्या आसतली पण मागीर म्हाका दिसता कशी. बरें दिसता म्हळ्यार ती कले पूण उत्पन्न जाल्या न्ही, ती खंय थावन आयली, कशें थावन आयली, कोण उत्पन्न केली तिका हें पुराय. तर तांणी सांगल्या ही एक अशी शक्ती आसा की ती हगूर म्हळ्यार दुख्खय नासतना ती शक्ती निर्माण जाता. परब्रह्मा दुख्खय नासतना अलगद भायर येता. मस्त शक्ती आसत, अनंत शक्ती आसा ती परब्रह्मांत. तातूंत एक शक्ती अलगद भायर येता. एक ओहम असं बहुश्याम म्हाका मस्त जावचें असं म्हणून. त्या मूळ माया ती एक्चुली नश्वराची पण ती हगूर कल जाल्या बा म्हूण निलकून आमी घरांत चेडूं भायर पडटात न्ही तशी येता आनी ती मस्त कार्य करता, मस्त कार्य करता. तिगल ती मूळ मायेंत इतली शक्ती आसता, तातूंत बीज आसता सगळें हाजें वटवृक्षांत कशी आसता तशी. आनी ती मागीर सगळे सृश्टी निर्माण करता. तेमी ती निर्गुणत्वाक अजिबात धक्क न दितना, धक्क लाय नासतना हें जग निर्माण जाता. आनी ताजें कर्तृत्व किंवा कर्तेपण ती भगवंताक परब्रह्माक दिन आनी परब्रह्मा चिकटना सुद्दां, चिकटना. जशी आकाश आसा मोड आयली वचुली आकाशाक चिकटना तें. आकाश हांगा हांव परत परत मुद्दाम सांगता असं 5 दिवस गेले ती विसरले आसतात तुमी म्हणून. आमगेले व्याप मस्त आसता ती. तरी आकाशाशी हाजेर डब्याचेर धांकणे कायली पालथे घालतात न्ही तशें आसता. आकाश पांघरुनी जग शांत झोपले हे, तशी हो म्हणटालो घेऊन एक तारी गातो कबीर दोहे करी. तशी शांत वेळारी त्या क्षितिजाक लागले अशें दिसता. क्षितिज म्हळ्यार कळ्ळें जमिनी लागीं ताजे एंड, ह्या जमिनी खिचले आकाश अशें दिसता. पण ते खिचील लेवल कितलेंय आमी चमकल तरकेय येना. विमानान मैन गटल्यान प्रवास केले तरके त्या क्षितिज आमकां मेळना. मृगजळ मेळना तशी क्षितिजय मेळना. तर तशी हें आकाश जें आसा ताका कसलें चिकटना. तशीच परब्रह्माक मूळ माया येयली तरके ताका कसलेंय चिकटना आनी ती सगळें करता. तरी आमकां हें कल्मीत कळना, कल्ल्याक कळना. अज्ञानाक सगळें दिसता तो तरी बरसो दिसता. आमगेलें मागीर टोटल कन्फ्युजन. हो श्रोता आतां आयकूंचा लागला. इतले अध्याय जाल्ले आमगेले दशक 8वें दशक चालू आसा तरी तागेल शंका कुशंका वचनाची. कल्मीत वचना तर तागेल नजर ताका ज्ञान ना. तें ज्ञान कशें जावचें तरी संतांग संगतीन राबून मस्त पूर्ण भक्ती कोरून विभक्ती सगळें दूर करचो. व्यवहार्य रिपू त्याज्य रिपून सगळो त्याग करचो. हें सगळें कोरून
हगूर हगूर तेरी पोवत वचूं लागता ती तावळ आमगे नजर क्लियर जाता ग्लुकोमा जाल्लेल्यांक किंवा कॅटरॅक्ट आशिल्ल्यांक सम दिसना तावळ ड्रॉप्स दिता ती ऑपरेशन जायना पण सुद्दां कितकी वर्स ड्रॉप्स घालका लागता ती ते ड्रॉप्स घालना पण नजर स्वच्छ जाता पयली नजर स्वच्छ जाता नजर स्वच्छ जायना पडे खरें कल्लेस न्ही तेंच दिसता जशी प्राणी मृगजळा मागशी धांवतात मनुष्य धांवना इत्या म्हळ्यार तागल आकलन शक्ती जास्त आसा प्राण्यांपेक्षा तशी ती आनी जेन्ना वाडटा आमगेली आकलन शक्ती ता वेळ आमकां कळटा की हें दृश्य जगत म्हळ्यार एक सपनचें आसत हें हांचे जागृतींतलें सपन आसत जशी टी व्ही आमी पळयता टीव्हीन पिक्चर तशी आसत अशी आतां ह्या हाजे आमी एक 50 श्लोक केल्लेले ताजे मुखावेल 10 श्लोक पळोवया हां आनी मुखार वचया कित्याक म्हळ्यार हातूंच आमकां रावची ना अरे जे जालेची नाही त्याची वार्ता पुससी काही ते जे जायनीची त्या कल्ल्याक विचारता म्हण मध्ये मध्ये श्लोक वाचता म्हळ्यार लक्षांत तुमच्या हां माती करिता भिंती झाली सिंधू करिता लहरी आली तिळा करिता पुतळी दिसो लागे तशी हांतू सोन्या करिता अलंकार तंतू करिता जाले चीर कासवा करिता विस्तार हाता पायांचा तूप होते तरी थिजले तशी परब्रह्म सगळे एकची हां माया शेवटी ती तागली शक्ती ती तांच्यातूच एक जावची सर ती चिके घट्टी जालेली मी तांकां दृश्य रुपान दिसता पण ती खरें नाच ताका अस्तित्व ना मायेक हां जाल्यार तरी आमकां दिसता खरें आमी अज्ञानी आसा ती जशी क्षितिजाची एक लायन गमटी दिसता मरीन ड्रायव्हांनी वचूल्यार कितले गमटी दिसता आनी ते थंय धूर एक ते हें बल्ब लायिल्ली आसता ती ताका क्विन्स नेकलेस म्हणटा ती मस्त जाणांनी पळोवन आसच्या फावस सगळ्यांक हें आमी सांगता म्हणा तें भोव गमटी दिसता तशी एक माळ जी आसता ती त्यात हें केलें व्ह्यूइंग गॅलरी म्हणून थंयच्यान तें लिंक बँड्रा लिंकींग हें दिसता रोड तो भोव गमटी दिसता रात्री वेळा तांतू लायट्स आसता ती एकदम गम दिसता तशी पण ते पूण एक दिसता दूर थावन गमटेन दिसता जाल्यार आमी ताजेरी अवलंबून राव आमी थंय वतात नुस्तें पळयतात आनी समाधान मानतात जाल्यार हें सगळेंच नश्वर आसा ताजे मागशी आशिल्लें जें परब्रह्म आसत तें एंटायरली तेंच सत्य आसत अशी हांगेल म्हणचें आसत समर्थांनी तें सांगलें आमकां हां तें मितकल जाता अविद्या गुणे बोलिजे जीव माया गुणे बोलिजे शिव मूळ माया गुणे देव बोलिजे तू म्हणून कारण मूळ माया अनंत शक्ती धरावया तेथीचा अर्थ जाणावया अनुभवी पाहिजे मूळ माय कल्ले म्हणून कळच्याक अनुभव जावका मूळ माया तोची मूळ पुरुष तो सर्वांचा ईश अनंत नामी जगदीश तयासीच बोलिजे अवघी माया विस्तारली परी हे विशेष नाथी रीती नाचची ऐसिया वचनाची खोली विरुळा जाणे इतलं विस्तार पावल्या माया जाल तर की आता आकाश इतलं विस्तार पावल्या जाल्यार तुम्ही सोदू गेले ते आकाश म्हणून तुमकां हातांत येतले वारो कितलस हव कितलस पण आमी पकडचे जातले हातांतून तें कल्ल्याक वीज पकडचे जातले तर आमी वीज नाची म्हणू जातले तशी विजेन केल्लें मॅनिफेस्टेशन्स आमकां दिसता पुरे पंख हालता फ्रीज चलता पंख्यांतल्यान वार मेळटा फ्रिजांतल्यान थंडसाण मेळटा गिजरांतल्यान उदक होऊन जाता असले सगळे मायक्रोंतल्यान कसले वस्तू होऊन जाता ती हें सगळें ताजें मॅनिफेस्टेशन जाल्यार मूळ कलमीत जाता इलेक्ट्रिसिटीनीच जाता तशी इलेक्ट्रिसिटी बंद जाल्ली की सगळें ठप्प तशी आमकां जें काही भास जाता ती जें जाता तें आमगेले भितर आमगेलें आत्मतत्व तेमीच जाता तर मूळ माया कल्लें सगळें कळच्याक परब्रह्म म्हळ्यार कल्लें म्हणून कळचे खातीर पयलें आत्मतत्व आमी जागृत करता हांव कोण हांव कल खातीर आयलां हे प्रश्न आमकां केन्ना पूण पडका ती नाजाल्यार कळटा जग म्हळ्यार जनन आनी मरण जनन आनी गमन जग म्हळ्यार येवचें हां मरण येना म्हूण जगचें आनी जगचें जायना म्हूण मरून वचें इतलेंच आमगें लिप्सीत आमी खावचे खातीर जगता की जगचे खातीर खातात हां जगचे खातीर खावंक आमी नाल्यार हें अशें केल्यार बरें जाता तशें केल्यार बरें जाता
कल खातीर आमी वय की न्ही अशी जर आमगेलें हें आसल्यार आमकां कसलें मेळोनचें मुख्य म्हळ्यार आमी जुगुळ्ळ्यांत आवसुल्यांत तावळ ती आवसुल्या जुगुळ्ळ्यांत आमी हो भाव आसा न्ही तो जर कायम आमी ताजेर अनुसंधान केल्यार आमकां ताका आवसूक मेळची ओड वाडटा आनी जितलें आमकां ओड व्याकुळता की तितले देव आमगेले सदा सर्वदा देव सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्पधारिश्ट पाहेक तो देव थंयच आसता बशिल्लो हांगा भितर आसा तो अल्पधारिश्ट पळयता आनी जेन्ना आमी तांकां पास जाता तागेले परिक्षेंत अनेक उपाय दिता तो बाळा ह्या मार्गान यो हांव हांगासर तूं त्या मार्गान यो हांव हांगासर विहंगम मार्गान यो हांव हांगासर विमानान बसून यो हां गाडयेन बसून यो अशी आनी ना जाल्यार बशील कडेन बैस आनी हड्डान रड अम्मा तूं खंय वचूल्या म्हाका धरी म्हणून हांव येवन तुका धरता आमी खंयचें हें करना ती आनी फक्त माय मळकी गोमटीची म्हणून तांतूच गुंतून राबतात तें बरोबर न्ही तरी तांचे सांगल्यार नुस्तें आमी शंक विचारत बसता ती आतां हांगा 50 थंय आमी श्लोक पळयले नभ माथा लागले दिसे परी ते जैसे तैसे असे तैसे जाणावे विश्वासे निर्गुण ब्रह्म कशें आसता म्हण तांचें वर्णन केलें आभाळ आले आनी गेले तरी गगन ते संचले तैसे गुणा नाही आले निर्गुण ब्रह्माच्या हांगा तांणी आकाशाल्या उपम केल्या इत्या म्हळ्यार आभाळ येता वता तरी ते आस तशें राबता तशें निर्गुण ब्रह्मान तूं मूळ माय जाली मूळ मायेंतल्यान गुणमाय जाली गुणमायेंतल्यान 3 गुण निर्माण जाले सत्व रजतमांतल्यान 3 मुख्य देव निर्माण जाले आनी तांतूंत हांव न्हू उत्पत्ती स्थिती लय अशी सगळी सृश्टी निर्माण जाली ही माया तरी ताणें सांगलें मागीर ही माय कल्ल्याक आमकां खरी दिसता दृश्टीभ्रम म्हळ्यार कल्लें हें श्रोत्यान जेन्ना विचारलें तावळी तांणी एक्सप्लेन करून भोव गमती मस्त नमनमण्या उदाहरण दिलें पर्वती निळा रंग दिसे परी तो तया लागला नसे अलिप्त जाणावे तैसे निर्गुण ब्रह्म रथ धावता पृथ्वी चंचळ जमीनच हाल तशी दिसता झाड बीड मागशी वताची दिसता आमी हाका ट्रेनाक एक रथाचें नांव दिलें मराठी नांव खंय अग्निरथ विश्राम धाम म्हळ्यार हें खंय ताका अग्निरथ म्हणटाली मागशे आगगाडीक तशें ते रथ धांवतना पृथ्वी चंचळ जाली की म्हण दिसता झाड धांवतात मागशी मुख्य म्हळ्यार गाडी धांवता आसता पण आमकां भायर पळयलें की कल दिसता झाड फट 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 मागशी वता परी ते असे निश्चळ तैसे परब्रह्म केवळ निर्गुण जाणावे आभाळा करिता मयंक वाटे धावतो निशंक पळयल्यार चंद्र धांवता अशें वर दिसता खरें म्हळ्यार ढग वता आसतात ह्या चंद्र थंयच आसता परी ते अवघे माईक आभाळ चळे तशें आमगेले नजरेक दिसता ते सगळें खरें म्हणच्या ना कळ्ळें आमकां सृश्टीन सो तेंच दिसता आसता जें मस्तपण पळयता तशें आसना कळटा आमकां हां तें सांगलेलें पडटा पण ही माया नाशिल्ली आसा तरी आमकां दिसता म्हळ्यार तें आमकां पडटना तैसे स्वरूप हे संचले असता वाटे गुणा आले ऐसे कल्पनेसी गमले परी ते मिथ्या दृष्टी बंधनाचा खेळ तैसी माया हे चंचळ वस्तू शाश्वत निश्चळ ऐसी जैसी तैसी श्रीराम ऐसी वस्तू निरावेव माया दाखवी अवेव हां माया तिका सगळे मायेचे वैभव घेवन येता ते वैभव आयल्या परब्रह्मांत जाल्यार परब्रह्म निरावेव ताका ना तें प्रदर्शन करची इच्छा आनी कसलें ना पारदर्शकता म्हळ्यार थंय कल्लेंच आसना नुस्तें पारदर्शकता दोन कारंड्यो बरोबर एका मुखार एक राबल्यार एका मुखार एक उब्र काडले 2 काडले फक्त 2च पुरो ती तांत कसलें प्रतिबिंब येना कोणागेलें मध्य कोणें आसना स्वच्छ कारंड्यो तर तशी ते निर्गुण परब्रह्म आसता निर्गुण परब्रह्म तशें आसता एका मुखार एक संतांगेल हें तशी नजर आसता कांडेवारी तांगेल मुखार कोणें आयल्यार ताचें प्रतिबिंब उमटता पण तांणी बाजू वचूल की तें वता प्रतिबिंब कांडेवारी स्वच्छ निर्मळ तशी संतांगत संगती त्यामुळे आमी कांडेवारी जावंका हें शिक्षक संतांगत संगत दरका माया पाहता मुळीच नसे परी हे साचा ऐसी भासे
उद्भवे आणि निरसे आभाळ जैसे. आभाळ म्हळ्यार हांगा हे मोड बिड ताका आभाळ म्हणटात, मळ बोरनायल्या म्हणटात न्ही पावसाळ दिसान तशी. ऐसी माया उद्भवली वस्तू निर्गुण संचली. अहम ऐसी स्फूर्ती झाली तेची माया. परब्रह्माक अहम ऐसी स्फूर्ती झाली, मूळ मायकेन अलगद भायर आयली. हां तिक्का स्वताला आश्चर्य दिसली की कलकी ती जांथावन एक ओम म्हूण भायर पडली. त्या ओमांथान सगळें विश्व निर्माण जालें. तातूंत उर्ज आशिल्ली, प्रकाश आशिल्लो, नाद आशिल्लो, हे सगळें भायर पडलें. आनी तातूंत सगळे सप्तरंग सप्तस्वर सगळें निर्माण जालें. शक्य कितल्यो प्रचंड शक्ती निर्माण जाली. अहम ऐसी स्फूर्ती झाली ते माया. गुणमायेचे पवाडे निर्गुणी हे काहीच न घडे. जाल्यार हाच पत्तो ना शिवाक. शिव म्हळ्यार परब्रह्म. रामतत्वाक ताजो पत्तो ना. सीतेन पुरें केलें. राम हृदयांत हें सगळें सविस्तर सीतेन एडमीट केल्या की हें सगळें जें जालें रामायण घडलें तें आपणें घडयलें. कोण कोण म्हणटा ती अरे ती गुरबिणीक तान भायर काडली, कितलो अन्याय केलो बायलेचेर. एक धोब्यागल वचन आयकून गुरबिणी भायर काड. त्यामीत म्हाका राम आवडना म्हणाली. कोणकी मगलीचेक लेखतली. पण हांव म्हळें तिका तान्ने गुरबिणी भायर काडली तरी वाल्मिकी ऋषी तागल पुण्याय इतली आशिल्ली की तागल संस्कार म्हळ्यार कशी खून मनुश्य आशिल्ली सुद्दां फक्त नामस्मरणा जोराचेर कितलें ज्ञान पावता म्हणलेलें हे संस्कार. ते संस्कार चेडवांत आपणागल रुचका रामतत्वाचे. मुखार रामतत्व तशी बरका म्हळ खातीर तिन्नेच तें अरेंज केलेलें की आपणा दुवाळ लागला खंय पूण इतले वर्स आपण थंय राबिल्लो रान्नांत, तूं थंय वचून राबका म्हूण दुवाळ लागला म्हूण तिणें म्हणलें. आनी रामान सांगलें तरी थंय वचून राब म्हूण. आनी हें सगळें तिन्ने घडोवन हाडलें. तिन्ने घडोवन हाडलें. राम रडता करता सगळें नाटक कळ्ळें. कडेर तो निरपेक्ष जावन ताणें मस्त 10,000 वर्स राज्य केलें रामराज्य. जाल्यार त्या वेळार तो राय आशिल्लो. आनी सगळें घडोवन हाडटली कोण ही माया सीता. जैसी दृष्टी तरळली तेणे सेनाच भासली. पाहता आकाशीच झाली परी ते मिथ्या. मस्त ढग येतात गुडगुड गुडगुड अशी धवेंची न्ही कापसा लॉट अशें दिसतात एक एक पंता. जाल्यार ते जवळ जवळ सैन्य लढाई करूं येत न्ही तशें दिसता. जाल्यार कले ना ते पुरे मिथ्या. मिथ्या मायेचा खेळ. उद्धव बोलिला सकळ. मायेच खेळ हो नाना तत्वांचा पल्हाळ सांडूनिया. कळ्ळें. ताणें सांगल्या अशे रितीन मायेच खेळ मिथ्या आसता. अनेक तत्वांचो विस्तार कर नासतना माय कशी उत्पन्न जाली हें समजून सांगलें समर्थांनी. तावळी हे विश्व पंचमहाभूतांतून रचलेलें आसा. ही भूत बीज रुपाने त्या मायेंत आसतात. एकांतान एक निर्माण जावन ब्रह्मांडाची रचना जाली. हें कोणाक कळलें की ताका विश्वाचो मसाल कशें कळटा. एक अहम ही जी मूळ स्फूर्ती तें स्फुरण वायुमय आशिल्लें. तो ओंकार. तातूंत पंचमहाभूत बीज रुपान आसता ती. चतुर ज्ञानी पुरुशांक हें बरोबर गोत आसता. निश्चल ब्रह्मांत जी हालचाल जातकी ती मूळ माया. निश्चल ब्रह्मांत अलगद चाचरती चाचरती बाहेरी निघाले टक्कची मिठेले. कल्या म्हळ्यार ज्ञानेश्वर माऊली विरहिणी खंय. तिका ते ज्ञानेश्वर माऊलीक अशी आपण एक विरहिणी ते कृष्ण आयलसो दिसता म्हणून ती अलगद भायर येता घर सोडून. आनी पळयल्यार तो गोपाळ कृष्ण थंय उबरलेलो आसता. ती भूल वता. तशी ही माया तिका एक आशिल्ली आपणाक कोणेपणी मेळका अशें दिसता. आनी ती माय तांथान भायर पडटा. ती शक्ती माय ही शक्ती भायर पडटा. आनी नकळत परब्रह्माक कळोवंका म्हणून ना ताका पत्तो सुद्दां आसना ही वचुल्या म्हणून. इतले सगळे खेळ खेळटात मग त्या परब्रह्माक लागू पडना, ताजो लागू पाडोवन घेना. म्हाका गमत दिसता संवसारान सुद्दां अशी मनुश्य आसतात कसलें जाता वता. तावळे तातूंत एक हें दिल्या देव्हाऱ्यात नाही देव नाही देवालय देव
देव पाऱ्यात नाही, देव नाही देवालय, देव चोरून नेईल, देव चोरून नेईल, अशी कोणाची पुण्याई, देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालय. तशी देव म्हणारी हो जो परमात्मास परब्रह्मस तो चोरून घेऊनची कोणा गली शामतस चोरून घेऊनच्या जातवे सगळेकडे भरल्या पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. तशी ते हे त्यावेळी ते कल जाता ऐसी पंचमहा हे त्यांनी सांगल्या तत्वे मुळीच आहे ती ओंकार वायोची गती. हां वायू जो निर्माण झाला मूळ मायेतून तांतुथान तो ओंकार निर्माण झाला आणि तो अशी पसरलं की तांतुथान ऊर्जा निर्माण झाली, ग्रहगोल निर्माण झाले, तारे सूर्य चंद्र सगळे निर्माण झाले, प्रकाश निर्माण झाला मुख्य म्हळ्यार. आणि नाद प्रचंड नाद, त्या नादान 7 स्वर आशिल्ले, तशी कितली श्रुती आशिल्ल्यो अशी. आणि तू प्रकाशान सप्तरंग आशिल्ले, सप्तरंग ही किमया की हो इंद्रधनू किती जन्मा येते. सूर्यप्रकाशान सप्तरंग असं ते आजी आमकां दिसता. त्या पारदर्शक उदकाचे लोलकांतन भायर पडले की ते 7 रंग पृथक जाता ती आणि गोमटे इंद्रधनुष्य दिसता नाजाल्यार पारदर्शक. तशी ही परमात्म्यांतन आयिल्ली मूळ माया ही ज्या सप्तरंग आस सप्त स्वर आसा ती आणि सगळे सप्तर्षी आसा ती सप्त हे अष्टवसू आसा ती पुरे देव 33 कोटी देव सगळे आणि मानव जाती सगळे जीवसृष्टी तिच्यान निर्माण जाली एकूण. मूळ मायेंतन गुणमाया, गुणमायेंतन पंचमहाभूत, तमो गुणांतन पंचमहाभूत निर्माण झाली आणि तांतुथान ही सगळी सृष्टी निर्माण झाली. आणि कंडेरी मन बुद्धी हे सगळे धोरण अष्टक 10 प्रकृती म्हणतात ती सगळे मेळटाक प्रकृती म्हणतात ती. पण ती कडे तिरोधान जाता ती आमकां उपयोग ना म्हणून समर्थकल सांगता ती मूळ मायेचे चळण तेची वायोचे लक्षण, सूक्ष्म तत्वे तेची जाण जडत्वा पावली. श्रीराम ऐसी पंचमहाभूते पूर्वी होती अव्यक्ते, अव्यक्त आशिल्ली ती मूळ मायेंतू, पुढे झाली व्यक्ते सृष्टी रचने कारणे, सृष्टी रचनेची. श्रीराम मूळ मायेचे लक्षण तेची पंचभूतिक जाण, त्याची पाहे ओळखण सूक्ष्मदृष्टी, सूक्ष्मदृष्टीन पळयल्यार त्या मूळ मायेंतू हे पुरे पंचभूत आसता ती म्हणून कळटा. आकाश वायोविण इच्छा शब्द करी कोण, इच्छाशक्ती तेची जाण तेज स्वरूप. कळले आकाश आणि वायू ही तत्व मूळ मायेंत आसता तिची म्हणून त्यानी ती भायर पडली ना. शब्द हा आकाशा गुण आस म्हणूची अहम हे स्फुरण ओंकार नाद रूपान प्रगट जाले. कळ्ळें म्हळ्यार सूक्ष्म शब्द हो आकाशा गुण, ताका माध्यम लागता शब्दाक आवाज येवच्याक माध्यम लागता कॅरी करूक. आमी गोतस खंय अगदी अजिबात कल्ले ना पोकळींत आवाज येना. त्यामीत अहम हे स्फुरण ओंकार नाद रूपान प्रगट जाले. चळण हो वायूच गुण, हालता हो हालचाल लागले आकाश हालचाल लागले तावळी हांव एक असं अनेक जावं का ही इच्छा. तशी तांतून जी शक्ती ऊर्जा आशिल्ली ती तेजाच गुण, त्या इच्छेक सामर्थ्य प्राप्त जाले. कडेरी मृदूपण तेची जळ, मृदू म्हळ्यार जळ म्हळ्यार आप म्हळ्यार कळ्ळें जे वल्ल आसता आणि जे प्रवाही असता ताका आप म्हणटात म्हळ्यार लिक्विड्स. मृदूपण तेची जळ, जडत्व पृथ्वी केवळ, ऐसी मूळ माया सकळ पंचभूतिक जाणार. श्रीराम एक एक भूतांपोटी पंचभूतांची राहाटी, एक एक भूताच हांतू पांचय भूत असत त्या कशी हे मुखावल्या हांतू येता सूक्ष्म भूते निरूपण म्हणून सर्व कळे सूक्ष्म दृष्टी घालून पाहता. पुढे जडत्वास आली तरी असती कालवली, ऐसी माया विस्तारली पंचभूतिक. ही माय अशी विस्तार पावली. श्रीराम मूळ माया पाहता मुळी अथवा अविद्या भूमंडळी, स्वर्ग मृत्य पाताळी पाचची भूते सगळे मेळणू जशी विंगड अलंकार असतात ती
पण तांतू भांगार एकच असता. भांगरा अलंकार घेतले खंयचे धातूचे, तो ज्या धातूचे अलंकार असता ती तोच धातू मेन असता. तशी इतली व्हड सृष्टी जी विविध सृष्टी निर्माण झाली, सगळे कितले जीव कितले हें देवान केल्ले जाल्यार तांतू सगळ्यांत कॉमन केलें तरी पंचमहाभूत, पृथ्वी आप तेज वायू आकाश, कितली तत्व. आणि स्वर्गे मृत्यो पाताले वा यत्किंचित सचराचरम सर्वं पंचभूतकं राम षष्ठम किंचित न दृश्यते. हांगा वशिष्ठ ऋषींनी रामाक सानस वशिष्ठ ऋषी तांगेले गुरू आशिल्ले, तांणी तांकां बोध भरलेलो. तांतू ते सांगतात स्वर्गे मृत्यो पाताले वा यत्किंचित सचराचरम सर्व पंचभूतकं राम षष्ठम किंचित न दृश्यते. 60 श्लोकार्थ म्हळ्यार तर सत्य स्वरूप आदी अंती हें खंय थंय निर्माण जालें ताजे पयलें आसा तें परब्रह्म. केन्ना तें विलीन जातलें कल्लें नाश जातलें तावळ जें वर्तलें तें परब्रह्म. सत्य स्वरूप आदी अंती वर्ता, मध्ये पंचभूते वर्तती. पंचभूतिक जाणी जे श्रोती मूळ माया, मूळ मायेतून ही पंचभूत भरल्यांती. येथे उठली आशंका सावध होऊन ऐका, पंचभूते झाली एका तमोगुणापासून. श्रीराम. तर तुम्ही म्हणता ती श्रोत्यांनी हें कळ्ळें की मूळ माया परब्रह्मांतान आयल्या आणि ती त्रिगुणांच्याय परे आसत. म्हळ्यार तिन्ने त्रिगुण निर्माण केले. म्हळ्यार त्रिगुण जावचे पयलीं धोरण ती आसना, म्हळ्यार पंचभूत जावची धोरण ती असत. मूळ माया गुणा परती तेथे भूते कैची होती, ऐसी आशंका हे श्रोती घेतली मागा. श्रीराम. ऐसे श्रोती आक्षेपिले, संशयास उभे केले, याचे उत्तर दिधले पुढिले समास. श्रीराम. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे सूक्ष्म आशंका नाम समास तृतीय. तरी हांगा तांणी मुखाल हांगा सूक्ष्म भूत निरूपण, भूते निरूपण, शुद्ध निर्मळ नित्य आणि पूर्ण परब्रह्माखेरीज दुसरे कसले अस्तित्व ना. हें जग बिग हें खरें अस्तित्व नाही, तें ना जाता. आणि जे काही वर्ता आणि हें सृष्टी पयलीं जें आशिल्लें आणि सृष्टी नंतर सुद्दां जें वर्तलें तें परब्रह्म. जाल्यार परब्रह्म काही बर्फाट डोंगरा प्रमाणे थंड शांत निर्जीव ना. तें निर्जीव ना परब्रह्म. तें सतत तें एकच गोष्ट अशी आसा की जी कायम जिवंत आसा, चिरकाल जिवंत, शाश्वत चिरंजीव. तांतू अनंत शक्ती आसा ती आणि त्या सगळी शक्ती ब्रह्मरूपच आसा ती. परब्रह्मांतान आयिल्ली प्रत्येक शक्ती प्रचंड शक्ती आसा प्रत्येकांतू आणि अनंत शक्ती आसत. असल्या एक एक शक्तीन प्रचंड ताकद आणि असले अनंत शक्ती त्या परब्रह्मांत असत. तावळी एक विलक्षण शक्ती परब्रह्माचे सान्न भागांतून उदय पावता. जशी तावळ सांगील बरें. ह्या पहिले परत तांणी तीच क्वेरी विचारल्या म्हणून परत परत सांगतात त्यांची. ते उदय कशें पावता, ते परब्रह्माक धक्क लागू दिनासतना अलगद ती भायर पडटा. ताजी मिती त्या भागाक अहम अशी स्फुरण जालें, ती भायर पडली न्हय, मागीर ती विंगड जाली न्हय. आतां एक अहम हो आत्मा विंगड कशी जालो, आमी आवसूल येताना कशी झुगुळ्ळी न्हू. जशी समुद्रा लाट येता ती जोर जोराच लाट येता ती तावळ ताजे जे हे असतात न्ही कण उदकाचे ते एक एक फावट हड्ड उसळटा ती. आणि आजूबाजू जर झाड आणि असल्यारी त्या झाडांच्या पानार वचून पडतात ते दव न्ही, तर ते समुद्राचे उदका कण ते वचून थंय पडटा. ते पडले की कल जाता त्या पानाचेर कले धूळ आसता, हें आसता, ती धूळ ताका खिचता आणि त्या हाका आकार येता. तशी आमगेलो आत्मा म्हळ्यार आमी परब्रह्मांतान जुगुळ्ळेली चेडणं. आत्मा प्रत्येक लागलो तो सगळे कडेन एकच आसा जाल्यार तो विंगड जाता आणि ताका आमीचे आकार दिता. ती अहम असता, तो फक्त अहम असता. जाल्यार अशी देहांत अशी मिती देहारूपी ज्या देह बुद्धीन पळोवन आमी त्या हाका अहंकार आकार खिचयता. ती आमी आकार हाडटा. ती ताजे आकार काडून धुळींतन हें करचे पेक्षा धुळी काडची पाशी आमी आनी धुळींत लोळयता. ती आमी कले पोड्यो आनी करतात तावळी
रव गवा पिठी किंवा कले तांदळा पिठी घालून मसाला लावून तांतून लोळून भाजतात न्ही कारण ते खिचू नये म्हणून तशी करता ती त्यामुळे ते भितर जे स्टफ असं ताजो अगदी निर्मळ आत्म असं ताजे वयर एक फुटबॉलसो येता आणि भितर ताका अंतःकरण ते मनाचो तो लास्ट पार्ट ते अंतःकरण आत्म्याक घेवन आमी मरतात त्यावेळी देह दवरतात त्यावेळी अंतःकरण भायर पडटा जशी अंतराळ यान असतं न्ही त्या अंतराळ यानाचे जशी आमकां हें जाता एक भाग वचून मूळ स्पेसांत वतना एक सान हें करता तशी ते अंतःकरण मात्र मनाच भाग ते पूर्ण ताजे संस्कार ताजे वेळेर वचून आत्मा फ्री जाता म्हणसरी ते अंतःकरण वता आणि इवन समर्थ सांगता ती की ते सगळें जग वचुलें एक म्हणटात की पुरे जग बुडी जायना पडे आमकां आपोआप मोक्ष मेळटलो ना ते सांगतात तशी सुद्दां मेळना कले म्हळ्यार कोणाल तुमगेल जर वासन मरनी ती तुमगेल मी पण वच न्ही तरी ते अंतःकरण तशी भायर पडून अंतराळांत अशी ते परब्रह्माच्यान तूं फिरत आसतकीर आनी परत जग केन्ना निर्माण जातलें मग तो सर ताका मुक्तीची ना तशी फिरत आसता त्यामुळे वासन घालूंक खातीर अंतःकरणावेल संस्कार बरें वायट सगळें वचून आत्म्याक आमी मुक्त करता म्हळ्यार मात्र आमी त्या हांतू परब्रह्मांत वचून नकळत पावता ती अशें हांगा दिल्या तरी हे मूळ माय जी आसा मूळ माया घेवन अनुभवाक येवची ब्रह्म ह्याक ईश्वर म्हणटात कळ्ळें ह्या मूळ मायेच्या दृश्टीने अनुभवाक जे ब्रह्म मेळटा ताका ईश्वर मेळटा सगुण जालो तो ईश्वर सगळे कडेन व्यापून आसता ताज्यान अत्यंत शक्ती आसा उत्पत्ती स्थिती लय करचे सारकी शक्ती ताज्यांत आसा आनी ताज्यान तुजें विश्व दिसता ते तीन देवाची म्हळ्यार तातूंत एकलो उत्पन्न करता ब्रह्मा नंतर विष्णू ताजें पालन करता आनी अखेर ते अंतर्धान जाता हागेल ईश्वरागेले म्हळ्यार शंकरागेले हाज्याने कृपेने म्हणूका इत्या म्हळ्यार जे तयार जाल्ल्या ताजे लय जाले शिवाय दुसरे सृजनाक वाव ना थंय कळ्ळें न्हय ईश्वर एक तोच एकूच ईश्वर जाल्यार अनेक रुपान आमकां प्रत्यय येता हे जे जुगुळलेले चेडूं आसा ती परब्रह्मागेली आवसू जुगुळलेली ती हाज्याने प्रत्येकांत वचून बसता ती अहम जावन आनी ताका आकार घेवन अंतःकरण रुपाने सगळे कडेन वावरता ती म्हळ्यार दृश्य हांतू पृथ्वीचेर आमगेल रुपाने जाल्यार देह दवरना पण अंतराळांत अशी अनेक अंतःकरण फिरत आसता ती तातूंत बरी वायट आसता ती जाल्यार ते ऑल आर सोलमेट्स म्हणटात आमी तांकां एकमेकांक मदत करता ती ते आमगेले आनी तांगेले वेवलेन्स जुळले एखाद्या घराचे की थंय ती परत जन्म घेता ती कळ्ळें न्हय अशें सगळें जाता पण इतलें सगळें जालें तरी ईश्वरागेले एक पण भंग पावना हो भास सगळो मूळ मायेच खेळू जाल्यार हें भंग पावना ईश्वर जो आसा ईश्वर खरो ईश्वर कोण ब्रह्ममय तें खंय केन्नाय भंग पावना हो समास आमी नंतर घेवया आनी परत हाजें निरूपण कोरून सूक्ष्मभूते निरूपण हें समक कळका आमकां नाजाल्यार आमकां मुखार वचूं लागना हें अशाश्वत जाल्यार कल्ल्याक ताजे बद्दल विचार करता अरे आमी तांतून राबता ती आमकां शत्रू सुद्दां कळका लागतात वालीक रामान मारलें जर रामाक तागेले गोत आशिल्ले गुण शत्रू सुद्दां कोण म्हळ्यार आपणाल मित्राल शत्रू तो आपणाल सुद्दां शत्रू आसता हें लॉजीक त्या प्रमाणे सुग्रीवागेलो तो शत्रू जाला आनी ताका तेमी सुग्रीवा मदत कर सुग्रीवाल मैत्री जाय म्हणून तो वालीक मारता ताणें जाल्यार वाली म्हळ्यार कशी तागेले ताका अशी कशी मारूं जाता भलाड्डे भाई रामा शक्ती कमी नाशिल्ली रामागेल एक बाणू एक वचनी एक पत्नी एक बाणी जो सदा जो प्रजेचे सौख्य पाही दुःख साही सर्वदा खै तशी तोची विष्णू तोची शिवही तोची आपुला श्रीहरी तशी तो श्रीराम जाल्यार वालीक मारतना ताणें झाडां मागशी निपून बैसून वालीक मारले कल्ल्याक तर ताका तागेले गोत आशिल्ले गूण कल गूण आशिल्ले की कोणें ताका जर ललकारले युध्दा खातीर तरी
झगडे मारू आयल की वालीगल बळ ह्या कोण झगडे मारू आयल्या युद्ध करू आयल्या तागल अर्ध शक्ती वालीक मेळटा आणि हागल शक्ती बत्ता कमी जाता हें रामाक गोत्तशिल्लें म्हणून ताणें लढाईचें आव्हान करनी वालीक ललकारनी वेरेस खंय राबलो झाडां मागशी राबून नोळीत राबून ताणें अलगद बाणसून ताका मारलें तावळ अशी हे जे अदृश्य दृश्य हे दिसता मागीर ते जर फट्टी असले आमी कल खातीर स्टडी करता म्हूण दिसता कल्ल्या म्हळ्यार आमकां जें निरसन करचें ताजे आमगेल आड येतल गुण दुर्गुण आमकां गोत्तच का सो दॅट वी कॅन बेटर लिव आनी ते मागशी सोण आमी पोवच्या जाता मायेन तुजी मायेचे बोटीन चडचें थंय मायेचे उद्द दाखता भितर बोटीन तायल्या आमी बुडटात ते येवं न्हय म्हूण कल करता तरी सद्गुरू कर्णधार नेमका त्या बोटीचं प्लव संवत्सर जालें आज शुभकृत संवत्सर म्हळ्यार गूड थॉट्स गूड डीड्स एक्शन्स गूड एक्शन्स हे आमी करका आळसू झटक्का भोवचड न्हीद भोवचड आळसू मुख्य म्हळ्यार दुश्चितपण आयकूनच्या बसल्यान ती जाल्यार मन दुसरी कडेची खंय पूण ते सम आयकना ती आनी सम आयकना जाल्यार विपरीत सुद्दां आयकूं नये एक वेळ कॅप बसलेलं परवडलं ताका कलेच आयकना पण एकेकल्यांक एकाच एक आयकता म्हळ्यार गोंधळूच स्वाम्यान म्हणल्यार घोटाळो तशी घोटाळो करून घालतात तशी जावं नये म्हळ खातीर समची आमी आयकूंका एकाग्र मन करून कान करी गा सर्वांगा तशी आयकूंका निरूपण खंयचेय तावळी ताजे आनी समर्थ तरी हो अद्वैत ग्रंथ बाळांनो हो अद्वैत ग्रंथ समर्थ सांगता हो ग्रंथ अद्वैत प्राकृत भाशेंत बरयला म्हूण ताजें कमीपण कोर नाका ती जाल्यार हातूंत ज्ञान अद्वैत आमकां परब्रह्मांत एक करची ताकद ह्या ग्रंथांत ह्या ग्रंथांत स्वता बसून ते आमकां एक्सप्लेन करता त्यामी ताजी किंमत आमी ओळखता वज्राक उठूक सुद्दां एक हातून दवरल्या म्हूण ताजे टिश्यू पेपरान दवरल्यार ताजी किंमत कमी जायना तशी हें तरी कितलें वर्स जालें हे बुकाक हाजे पान्न सुट्टू लागल्यान तितलें हें जाल्या ते बूक बायंडिंगा दिवचें जाल्यार ताजी किंमत कमी जायना तांगेल ग्रंथांत नॉलेज इतलें भरल्या की ताजी किंमत केन्नाय कमी जायना त्या खातीर आमी आतां हांगा राबया आनी मंडळी थोडे दिवस की कामा खातीर आमकां गोवा वचचें थंय आमगेलें कुलदेवण आमगेलें व्यावहारीक हें संपना ती आमी कल खातीर करतात कले देवाल्या कले मागचे ना जाल्यार आमगेलें कृतज्ञता व्यक्त करता वय की न्ही तशी आमी थंय वता ती थोडे एक तेमी ती 5 हे सेशन्स बंद दवरपा पडटले जाल्यार तुमी संपर्क सोडनाका ती जी साधनेच्या आज सांगल्या ते परत कशी साधन करची परत त्याची विचारान बुड्डून वचत मज्जित जाया ती आनी चिंतन मनन मात्र न्हय निधिध्यासन म्हळ्यार ताका प्रबोधन म्हणटात ते प्रबोधन जावंक आमगेल्या हातांत न्हू नुस्तें आयकूंच न्हय आनी नुस्तें चिंतन मनन न्हय तर तशी तें उतरोवंका तें आमगेल्या ब्लडांत घुसका एक जावंका तावळ मात्र आमकां कलेपणी पाम लागता ती म्हणटात तशा मुखार वचूंक ससार जातलें आनी परत आमी आढाव घेतली आयच्याचो ते सूक्ष्म भूते निरूपण थंय दोन मुखार चालू करया आनी आतां हांगा आमगेल वाणीक विश्राम दिवया आनी समर्थांनी म्हणलेली प्रार्थना आमी म्हणया समर्थ इतले कळकळीने सांगता ती पाप रामाक कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी तळमळ कोणाला जाता जे चुकतं असत तांगेल जायना तांकां कळना ते चुकतं असत ना चुकतं असत हें कळल्यार सुदारच मार्गा लागतात आनी ताजे खातीर समर्थांक मस्त तळमळ दिसता अयो हांकां कळना मग हे चुकतात म्हणून अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी
कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. आईचे हे विवेचन पुष्प आम्ही श्री समर्थांग चरणांचेर घालया. जे रामदास असत, रामाक दास जे कोण समर्थ जाले ती, रामाकय समर्थ तांकां खुशीच असत. आणि आम्ही तांकां वी हॅव टू हेल्प अवर सेल्स टू एनेबल हिम टू हेल्प अस. त्यांनी ती आम्ही स्वतः सुद्दां काळजी घेवया. हे चिंतन मनन सगळें आयकल्ल्याचें जालती ती तुमी वाचून राबाती. हांवेंय वाचन करता, तें आयकता, मोबायलांत आसा रेकॉर्ड, तें आयकुया. आणि शेवटची सभा क्लोजर प्रार्थना म्हणूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. थंय थान सुद्दां ऑनलायन करी आशिल्लें जाल्यार थंय रेंज मेळना. त्यांनी ती साध्य जावची ना, म्हळ्यार अर्दकूट जावन उपयोग ना हाका. त्यांनी ती आमी एकदम कितले 26 तारखेक मेळया, मंगळारा 26 एप्रिलाक. नमस्कार.